प्रितीच्या भावान भयणू, अशीच एक गांवांत न्हू बुट्टी आयलेली आनी ही बुट्टी येवन जायतें मोडोन गेल्लें, जायतीं बिल्डिंगां मोडोन गेल्लीं आनी बुट्टी गेल्या उपरांत ही सगळीं बिल्डिंगां मोडलेलीं. तांकां थंय रेस्क्यू टिम्स आयलोल्यो तांच्या लोकांक साल्वार करूंक, जीं कोण ते घोडी मोडून गेल्यांत तीं घरां तांचे पोंदां आसात ओ बिल्डिंगांत बी जीं कोण आसात आजुनूच तांकां साल्वार करूंक हे रेस्क्यू टिमाचे मनीस येयलोले आनी ते उलो मारताले. कोणाचो आवाज येता वा कोणाचो थाडो आयकूंक येता काय म्हूण पळोवंक ओ कोणाची. आनी अशेंच सोदता सोदता एक आवाज तांकां आयलो, एक बायलेचो आवाज तांकां आयलो आनी ती एक ताच्या रुमांतूच ती भितर उरलेली. आनी ह्या रेस्क्यू हे जे मनीस आसात ताणें जायतो प्रयत्न केलो ते दार उगडूंक आनी तांकां गमोन आयलें की हे बायलेन भिरांतीन हें दार सारकेंच ते दारा लागीं कितें सोफा वो जोड कितें घालून दवरलां ताका लागून ती तांकां तें दारूय उगडूंक जायना आनी ती थंय भितरूच शिरकोन उरल्या म्हणून. आनी जायतो वेळ गेलो आनी हें दार उगडूंक आनी शेकी ते बायलेक ताणें वाचयली. तिका उबारून वता आसतना ते बायलेन म्हणलें, ही उतरां तिणें म्हणलें, हांव इतली भिरांतीन आसली की म्हाका गमोनूच येवंक ना की हांव आदाराक बंद करून दवरता म्हणून. आय वॉज सो स्कॅर्ड दॅट आय रियलायज दॅट आय वॉज किपींग हेल्प आवटसायड. मोगाच्या भावान भयणो, जायते फावटी आमी अशेंच करतात. आमी आमच्या काळजाचीं दारां बंद करून दवरलीं आसात. आमच्या भिरांतीन, आमच्या दुखान, आमच्या लॉस जी आसा ताचेन आमच्या गर्वान आमी आमची काळजाचीं दारां बंद करून दवरलेलीं आसात. आनी आयज आमी ह्या 50व्या दिसा परब समारंभ आसतना, पवित्र आत्म्याची परब समारंभ आसतना आमकां आयज ही परब हेंच करूंक आपयता. ती आमकां सांगता की पवित्र आत्मा आमच्या काळजांनी भितर येवंक सोदता, पूण जायते फावटी आमी आमचीं दारां बंद करून दवरलीं आसात. कसल्या कारणाक लागून, घडी भिरांतेक लागून, घडी लोचेक लागून वा आनी कितें कारणाक लागून आमी बंद करून दवरलेलीं आसात आनी आमी पवित्र आत्म्याक घेवंक भितात. आनी हेंच आमी पळयता मोगाच्या भावान भयणो आमच्या शिसांच्या जिवितांत. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता शिसांनी बी देवाच्या भिरांतीन आपलीं दारां बंद करून दवरलेलीं. वळी तीं घराचीं दारां, पूण भितरलीं दारां ताणें बंद करून दवरलीं. कित्याक ही भिरांत जी आसा मोगाच्या भावान भयणो, ती आमकां देवाच्या मोगा वचून मोग भितर येवंक दिना. आनी हेंच आमी आयज पळयता. जेजू येता आनी हीच उतरां पयलो म्हणटा, शांती तुमकां. ती भिरांत काडून वयता आनी तांचेर तो स्वास घालता आनी म्हणटा, पवित्र आत्मो घेयात. मोगाच्या भावान भयणो, आमी पवित्र पुस्तकांत पळयत जाल्यार आमच्या शिसांचें जिवीत पळयत जाल्यार जेजू बराबर आसतना जायतीं ताणें ते भोंवले, ताणें पळयलें जेजू कितें करता तें. पूण तरी आसतना जेन्ना जेजूचें मरण, जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो, तरी आसतना तांची काळजांनी ही भिरांत आसलेली. आनी जेजून तांकां सांगलेलें ते प्रमाणे तो तांकां एक शारोती धाडटलो म्हणून, आनी आयज तो तांकां धाडटा. मोगाच्या भावान भयणो, आयज तो तांचेर तो पवित्र आत्मो दिता आनी तांचीं काळजां उक्तीं जातात. मोगाच्या भावान भयणो, पयले हे शीत भिरांतीन आसले घडी, पूण मागीर जेन्ना पवित्र आत्मो तांच्या जिवितांत येता, ताणें हो जो संदेश जो आसा, देवाचो संदेश, जेजूचो जो संदेश आसा, ताचें राज परगटपाचो संदेश, तो ते आख्खे पृथ्वीच्या शिमेर तऱ्यान घेवन गेले. आयज देखून आमच्या जिवितांत, आमचे देशांत देखून आमकां एक उदाहरण मेळटा. म्हणजे जेजूचो एक शीश हांगा येवंक पावलो आनी ताकाच लागून ताच्या मोगाचें बी आमच्या देशांतूय ताणें रोयलें आनी आमकां आयज जो भावार्थ मेळ्ळा ताचेच पासत. मोगाच्या भावान भयणो, आमी आमच्या जिवितांत भिरांतीन आसात.
आमच्या जिवितांत आमी जायते फावटी पवित्र आत्म्याक आमी फाट केलेली आसा. आमच्या जिवितांत आमकां देवान आपलें उदक दिल्लें आसा आनी तातूंत आमकां मेळटा की जायतें उदाहरण मेळटा पवित्र आत्म्या तरी आमी भितर घेवन आमच्या जिवितांत कांयच बरें जायना. म्हाज्या भावान भयणो आमची आवय भाग्यन मारिये आमी जाणाव तेन्ना तिचे लागीं हांच बडो येवन ताका म्हणलें थंय हितून देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणून ती भियेली. पूण तरी आसतना तिणें म्हणलें तेन्ना ती आंज बड्यान म्हणलें की तुजेर पवित्र आत्मो येतलो म्हणून ती आनीकूय घोटायेन भरली आनी पवित्र आत्म्याच्याच बळान ती जेजूचो पाटलाव करूंक लागली आनी ताच्या मरणाच्या वेळार देखून ती थंयच आसली. पवित्र आत्म्याच्या बळान ती चल्ली. मोगाच्या भावन भयणो तेच परी आमी आनीक एक उदाहरण पळयत म्हळ्यार मोगाच्या भावन जेजू जो आमचो देव संवसारांत जेन्ना तो आयलो आमचे भशेन तो रावंक लागलो. आमी मार्कूच्या शुभवर्तमानांत पळयता तो जेन्ना अरण्यांत गेलो आमकां शुभवर्तमान म्हणटा पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शना काळ तो अरण्यांत गेलो आनी ताका लागून मोगाच्या भावन भयणो सैतानान देखून ताका ताळण्यांत घालूंक पावूंक ना कित्याक तो पवित्र आत्म्याच्या संबंदान आसलेलो. आयज आमकां ही पवित्र परब आमकां हेंच करूंक आपयता. पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजांनी येवकार दिवंक आपयता. आमी तरी पवित्र आत्म्याक येवकार दिवंक ना जाल्यार देवा लागीं हीच बळ आनी शक्ती मागुया. आमी होच प्रश्न आमकां करुया. आमी आमचे साक्रामेंत घेतलेले आसात. भोव करून आमचो क्रिस्माचो साक्रामेंत आमी घेतलेलो आसा आनी तातूंत आमकां पवित्र आत्म्याची फळांय मेळ्ळ्यांत आनी ही फळां जावन आसा मोगाच्या भावन आमच्या ह्या कार्यांत आमी वापरूंक. जेजून जें आमकां कार्य दिल्लें आसा आपलो हो वावर फुडें व्हरूंक ताकाच ती वापरूंक. पूण जायते फावटी आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारून पळया आमी कितें करतात काय म्हणून आमचें जिवीत एक आळशी जिवीत जालां काय, आमचें जिवीत एक स्लो जिवीत जालां काय, आमी मिसाक वो आमी आमचे पवित्र साक्रामेंत घेतात ते आमी करूंक जाय म्हूण घेतात काय, एक रिच्युअल कशें जालां काय, आमी हें मनांत धरुया आनी पळया. आनी हें करता जाल्यार न्हू आमकां देवान एक बरें देणें दिल्लें आसा पवित्र आत्म्याचें. ताकाच आमी येवकार दिवया आनी आमच्या जिवितांत आमी घोटायेन शिसां भाशेन मुखार वचून जेजूच्या बरे खबरेचेर परगोडणार जावया. तर ह्या वाचपाचेर आनी ह्या आयच्या परबेचेर नियाळ करता आसतना आमच्या जिवितांत देवाचेंच बळ मागुया आनी पवित्र आत्म्याक आमी येवकार दिवंक आमी प्रयत्न करुया.